पर्यंत तुमकां डिटेल्स मेळ्ळे आसतल्यो कितें जालां त्यो तुमचे इनपूट कितें आमकां मेनली आतां कळना. मेनली आमकां कळना हो क्लब कोण चलयतालो म्हणजे ऑफिशियल ऑन कोण रिकॉर्ड येना. तुमी सरपंच हांगासरले सो तुमकां खबर आसतलें, तुमी तरी डिटेल्स दिया. हो ॲक्च्युली क्लब एक सौरव लुत्रा म्हणून चलयतालो आनी फाटीत कितें तरी तेंचो इंटरनल लँड ओनर आनी ताचो कोण पार्टनर तेंचो डिस्प्यूट जाल्लो आनी तेंच्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां हें केल्लें, कंप्लेंट घातलेली आनी तेन्ना आमी पयलें की तेजेर कडेन हें कन्स्ट्रक्शन परमिशनां बीन नासली म्हणून आनी आमी तेन्ना तो प्रोसिजर करून आमी तेका डेमोलेशन काडलेली आनी त्या डेमोलेशनाचेर तेणीन स्टे हाडलेली. ओके, म्हणजे हो कंप्लेन आनी प्रोसेस चालू आसलो एक्शन घेवपाक. खंयचे जो उजो लागला तोच स्ट्रक्चराक डेमोलिशन येयल्लें, तो उदकान स्ट्रक्चर भितर आहा तो. आतां हांव तुका एक्झॅक्ट सांगूंक शकना, पूण आमी ओवरऑल सगळेंच हें केल्लें तें घेतलेलें तेन्ना. आनी ओनर म्हटलें पळय न्हू, ते आनी कितें हांगसर चलता म्हणजे तेंचें नांव जें आहा पळय न्हू क्लबाक, बच बाय रोमियो लेन म्हणून. आतां हे सेम ओनर म्हणजे रोमियो ना लेन? ना ना, तो तेंच्यांनी भाड्याक दिल्लो तेंकां. ओनर तेंचो हो आमचो खोसला म्हणून. हय हय, ते फूल प्रॉपर्टी तेजी, खोसलाची. प्रॉपर्टी चलयतालो कोण? चलयतालो म्हणटा तो तेणीन लुत्रा म्हणून तेका बचाक हें दिल्लें तें भाड्याक. ओके, रोमियो लेनाचो हें कितें तितून भितर कनेक्शन? सिस्टर कन्सर्न तेजी. ओके, सो चलयतालो तो हें म्हणटा तो. हय. ओके, आनी तुमी जे आतां फायट करताले म्हणटा पळय न्हू, ते स्ट्रक्चराचे कितें म्हणून? स्ट्रक्चराचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून. पूण ते बरें ओल्ड स्ट्रक्चर न्हू ते? हय, ती कितें आहा तेंचो इंटरनल डिस्प्यूट कितें तरी आसलो आनी तेजे वरसून ती कंप्लेंट जाल्ली. ओके म्हाका दिसता तो ऑलमोस्ट 25 वर्सांचो स्ट्रक्चर दिसता तो ओके ऑलमोस्ट. सो जेन्ना आमकां तेजें कंप्लेंट केली, आमी तेजेर रितसर कंप्लेंट हें केली, एक्शन घेतली आनी ताका डिमोलिशन घातलेली. ओके सो तितल्यान तेणीन ती तेजेर स्टे हाडलेली. आयज जो इन्सिडंट जाला तो सारको भयानक कसो, म्हणजे आमी चिंतूं शकना आनी तेजेर उलोवपाकूय सुद्दां म्हाका तितकें गट्स येयना उलोवपाक. कित्याक हांव सुद्दां खंयसर काजाराक आसलो, म्हाका कोणें फोन मारलो अशें अशें जालां म्हणून. सो इतके सिरियसनस म्हाका दिसूंक ना. येता म्हटल्यार पळय तर हांगासर उजो चिल्लाट हांगासर ओके ज्या भशेन जालां पळय तें उलोवपाकूच उतरां येना. रोशन बाब, ह्या जे स्ट्रक्चर आसा तितून ते प्रदीप घडी आमोणकर त्याचें बी नांव येतालें. हे तो तेंचे इंटरनल तेच पार्टनर कितें तरी आसले तितून, खोसला आनी तो आमोणकर. सो तेंच्या इशू वरसून तेंच्यांनी ती कंप्लेंट फायल केली आनी तेन्ना ते आमकां कळ्ळें की तेगेले लायसनां बीन कांय ना. स्ट्रक्चर पोन्नें तें 20-25 वर्सां जालीं तें. आतां वंचना घडलो फाल्यां तुमी कितें फॉलो करता सरपंच कितें म्हणून जाता? आतां फॉलोअप हेंच्यांनी घेवंक जाय न्हू, आमचे गव्हर्मेंटान. कित्याक ऑलरेडी आमी जर लायसन्स हें केल्लें, ताका डिमोलिशन काडलेली. सो गव्हर्मेंटान तेजेर कितें आहा तो रितसर प्रोसिजर करून हें करूंक जाय. आतां सीएम येयलो, सीएमान सांगलां की सीएमान सांगलें की खुबशे परमिशन्स ना, सेफ्टी मेजर्स घेतलेले ना म्हणून हें जाल्यार सगळें इन्वेस्टिगेट करता म्हणून. हय हय, तेजे कडेन कांयच लायसनां नासलीं ज्या मेरी. तो 1 वर्स जालें फाटलें चलता न्हू, कोणाचें लक्ष अशें नासलें. तुमी आतां म्हणटा ते फक्त ओनरशिपाची कंप्लेनी येयल्यो म्हणून. जेन्ना स्टे येयली तेन्ना आमी थंयसर खंय तरी हेजेर पडटा न्हू, डायरेक्टरांसून. सो प्रोसिजर हें चालू आसलें न्हू मॅटर. आतां भितर बाकीचे आनी खुबशे स्ट्रक्चर आसतात तुमच्या गांवांत अशे विथआउट परमिशनां घेतलेले आनी ते आतां अजूनय ऑपरेट जाता आनी तो सिजन स्टार्ट जाला. सो तुमची आतां फाल्यां सर्वे कशे तरेन करतलो, कितें एक्शन घेतली हे फ्युचर? पण ह्या इन्सिडंटाची देख घेवन बाकीचे असल्यो गजाली चेक करतले काय म्हणटात? ना, आमी एक्चुली ज्यो गोश्टी आमच्या नदरेक येता पळय तेंचेर आमी सगळ्यांचेर एक्शन घेतलेली आसा. पूण आतां आनीक आमी मातशें प्रिकॉशन घेवन आनीक सेफ्टी हें पळोवची पडटली. कित्याक अशें जावप म्हणजे मातशें खंयसर तरी हय म्हाका दिसता हडपण्यान न्हू, गोंयानूय सुद्दां फस्ट टायम कशें.